म्हादईच्या बाबतीत जो एक संवेदनशील असो विषय आसा, त्या वेळार हांव जलस्रोत मंत्री आशिल्लो आणि आमच्या पार्टीन एक हो संवेदनशील मुद्दो आणि ह्या मुद्द्याचेर ज्या तरेन म्हादईचो इश्यू हाताळ्ळो, म्हाका खबर आसा आमी ज्या वेळार कर्नाटकान गेले कळसा बंडुराच्या जागेचेर पळोवणी करपाक, त्या वेळार डायवर्जन जालें म्हणून आमकां ज्या वेळार खबर आयली, त्या वेळार दुसऱ्या दिसाक आमी थंयसर वचून ती पळोवणी केली आणि त्या वेळार अशी स्फोटक परिस्थिती आशिल्ली, पण तरी त्या स्फोटक परिस्थिती आसतना आमी जी थंय पळोवणी करून थंयच्या कलेक्टराक सांगून थंयसरली जी मशिनां वगैरे आसली डायवर्जन करपाक ती आमी थंयसरच्यान हालयल्ली आणि त्या वेळार आतांचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा हांकां तत्कालीन आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकर हांणी पत्र दिल्लें, पण त्या पत्राचो सुद्दां आमी त्या वेळार स्टेटमेंट केलो की त्या पत्राक कांय व्हॅल्यू ना, कारण तें लवादाचें पत्र न्हू. अशा परिस्थितीन आज अशी परिस्थिती आयल्या की म्हादई आमच्या हातांतली वता. ज्या म्हादईक आमचे आजचे मुख्यमंत्री गोंयचे म्हणटा की ती आपल्याक आवय परस मोठी, आज अशी परिस्थिती आयल्या की ती आवय, त्या आवयचें अस्तित्व गोंयांतल्यान मिटपाच्या वाटेर आसा. आज जे 28 जुलयाक पत्र आयलें, एक रिवाइज प्रपोजल कर्नाटकान सबमीट केल्लें सेंटराक की, आणि त्या पत्राच्या अनुषंगान आजचे ह्या देशाचे पहिले जलशक्ती मंत्री बाब गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ज्या तरेन रिप्लाय केला गोंयांक की तातूंत अशें दिसता की गोंयांक कांय व्हॅल्यूच ना, स्वाभिमानी गोंयकारांच्यो भावना आज पायदळीत उडयल्ल्यो आसा, आणि ज्या तरेन ताणें पत्र बरयलां तातूंत अशें दिसता की ते आमच्या गोंयच्या सरकाराक कांयच लेखिना. गोंयच्या एकाय पत्राक तांणी म्हत्वाचें अशें धरूंक ना, आनी हाजे वयल्यान अशें कळटा हाजे पयलीं सेंटराचो मंत्री पर्यावरण मंत्री आसलो ताणेंय कांय व्हॅल्यू दिवंक नाशिल्लो, आनी आतांचे जे पयले जलशक्ती मंत्री बाब गजेंद्र सिंग शेखावत आसा तांणी ज्या तरेन पत्र बरयल्लें आसा गोंयकारांक, आनी आज गोवनाचेर बातमी आयिल्ली आसा, आनी तातूंत अशें सांगलां तांणी की गोंयचे जे जे कितें सूचना आसा ताका कांय अर्थूच ना अशा तरेन ताणें वक्तव्य हें बरयल्लें आसा. आनी हाजो हांव ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान म्हज्या पार्टी तर्फे निशेध करता. आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा की हांव अपील करता मुख्यमंत्र्यांक की तांणी रिजायन जावचें आनी रस्त्यार येवन हाजो एक जाहीर निशेध करपाची आज गरज आसा. ज्या म्हादईक आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत म्हणटा की ती आपल्याक आवय बरास मोठी, आज त्या आवय बरास मोठी आसलेल्या आवयचें आज अस्तित्व राखपाची वेळ आयिल्ली आसा, आणि आज आमी रस्त्यार येवप ही आज काळाची गरज आसा. आमी तांच्या बरोबर तयार आसा येवपाक. आज म्हादईचें जर अस्तित्व आमी राखतले आनी स्वाभिमानी गोंयकारांच्यो भावना जर केंद्रा पर्यंत पावयतले जाल्यार आमी आज रस्त्यार येवची गरज आसा. आनी ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान हांव आवाहन करता गोंयच्या सरकाराक, माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की हो विशय तांणी गंभीरपणान घेवपाची गरज आसा. अशें दिसता की
सेंटराक गोंया बद्दल काय लेखाजोखात ना असो की ताणी काय महत्वच दिवना गोंयांक अशें या पत्रा वयल्यान या जलशक्ती मंत्र्यांच्या पत्रा वयल्यान दिसून येता. त्यामुळे आज या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान हांव अपील करता, एक भावनीक साथ घालता गोंयच्या सरकाराक की ताणी आज जर तुमची मागणी हे केंद्र सरकार अमान्य करता जाल्यार तुम्ही रस्त्यार येवपाची गरज आसा, ना जाल्यार ही म्हादई आमच्या हातांतली गेल्लीच आसा आतां. आणि ज्या तरेन ते म्हणटा की आतां सॅलिनिटी चॅक करपाची गरज आसा, पावसान सॅलिनिटी कसली चॅक करतले. आणि अशा तरेन जे सेंटर चिंतता की ताजे वयल्यान अशें प्रतीत जाता की तांणी कर्नाटका वाटेन सुकते माप दिल्लें आसा आनी ही म्हादई पूर्णपणे कर्नाटका हाल केली आसा असो एक हांव वक्तव्य करता. आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याचो हांव एक जाहीर निशेध करता ज्या तरेन तांणी गोंयच्यो भावना पायदळीत उडयल्ल्यो आसा. गोवा हे एक स्मॉल राज्य जाल्ले कारणान आणि कर्नाटक हे मोठे राज्य जाल्ले कारणान जो केंद्र सरकार आसा तो तांचे वटेन झुकती माप दिता अशें तुमकां दिसता? हय, दिलें तांणी. ज्या तरेन तांणी आज जलशक्ती मंत्र्यांक पत्र धाडिल्लें आसा त्या पत्रा वयल्यान ते अशें म्हणटा की गोंयांत कांय केसच ना ह्या हातूंत. आनी तांणी पूर्णपणान कर्नाटकाक ते बहाल केल्ले आसा अशें दिसता हाजे वयल्यान. आनी आमकां अधिकार आसा म्हणटा की ते आमी डिसिजन घेवंक शकता कितें करपाचें. हय, तांणी अशें दिसता की गोवा गव्हर्मेंटाक कांय व्हॅल्यूच दिना ते. हाजे वयल्यान अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यांक कितें व्हॅल्यू आसा तांच्या ज्या ज्या पत्रांक केराची टोपली दाखयल्ली आसा अशें म्हाका दिसून येता हाजे वयल्यान. आतां गोंया मुखार आतां कितें पर्याय आसा तुमकां दिसता ह्या परिस्थितीन? डिमांड करता हांव की मुख्यमंत्र्यांनी रिजायन जावचो आनी रस्त्यार येवचो. आमी ताजे बरोबर रस्त्यार येता. अशी एक परिस्थिती आतां आयिल्ली आसा, उद्भवल्ली आसा की सगळ्या गोंयकारांनी आज जर म्हादईचें अस्तित्व राखतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी आज रस्त्यार येवपाची गरज आसा. पालेकर बाब, हो विशय म्हादयाचो जालो. आनी एक विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी 2-3 व्हिडिओ चलता कितें पाटयेचे आनी कसलें कितें. तुमकां कितें म्हणणें आहा तेजेर? आज महत्वाचो विषय म्हणटा तो म्हादईचोच आसा. त्यामुळे हो म्हत्व विशय न्हू, हो महत्वाचोच विषय. पण ताजे पेक्षा पयलो महत्वाचो विषय हो म्हादईचो आसा. आनी हाजे फुडें ते जे ड्रग्साचे वगैरे विशय आतां जर सुरू जाल्या तर ही एकदम गंभीर बाब आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्यांक ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की अशे तरेन अजून कांय सिजन सुरूच जावना आनी सद्या कोविडाचें इतकें वायट वातावरण चालू आसा आनी अशा तरेन ती ड्रग्साची बी नाका जाल्ल्यो केसी म्हाका सुद्दां ते वॉट्सॅपार मॅसेजीस आयिल्ले आसा. अशे झगड्यो बिगड्यो करता. हें ड्रग्साचें प्रकरण हांव सुरवात पासून ह्या ड्रग्साच्या विरोधान आसा आनी हांवें सदांच विरोध केलो आसा. हांव आजय ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान विरोध करता की अशा तरेच्यो जर पार्ट्यो जावंक लागल्यो जाल्यार ते ह्या राज्याच्या पूर्ण अहित करपाचो विचार आसा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता की त्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ते आनी त्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचो जो पळय इन्स्पेक्टर आसा त्या इन्स्पेक्टराक अश्यो जर हें घडटा जाल्यार ताका सस्पेंड करपाची आज गरज आसा. आनी हांव ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान डिमांड करता की ताका सस्पेंड करचो. तुम्ही कितें म्हणटा तो सपोर्ट करता म्हणटा? हितून डिटेल सीएम सपोर्ट करता म्हणटा पीआय तुम्ही जर मातशें सस्पेंड करचे. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पीआय करता काय कितें म्हणून दिवं. सीएमा वयल्यान तुमी डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून मागता हितूंतल्यान? हांवें 1000 फावटी मागलें. ह्या पाटयेच्या वयल्यान? हय हय हय, हांव इन्व्हेस्टिगेशन करचें. म्हजे कडेन पिक्चरां आसा सगळीं जाय जाल्यार हांव ते फोटो तो व्हिडिओ मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां दिवपाक गरज आसा. जर मागता तो जाल्यार दिता. तुमी 1000 फावटी म्हणलें तेंकां हें करचें गव्हर्मेंट इंट्रस्ट ना दिसता तुमकां हाल्या हितून? ना ना
सरकारूच ड्रग्स पार्ट्यो चलयता अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.